आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य. मग आज आमचा तिसरो दीस आमच्या खरेच मासो आणि आज अपूर्बायचे काळजात तोपतात असले देवाचे उत्तर देव आमचे थंय उलयता. हर एक आमकां उद्देशीन उलयता. आमच्या जिविताचेर एक नदर घालता. आमच्या तोंडा मुखार हांसो दवरता. तुजें जिवीत अशें जाला की कशें जायचें आसलें. जेचें तोंड मुखार दवरून आमी पळयत, आमच्या तोंडा मुखार हांसो दवरून आमी पळयत. खंयचें बरें दिसता आमकां तोंड. जेचें तोंड दिसता की आमचें तोंड आमकां बरें दिसता. आध्यात्मिक मौल्य तुमचे संग वांटून आसतना हो तिसरो दीस आनी आज इजाया प्रवादी 58 अध्यायांत 1 ते 9 वळी पर्यंत पयल्या वाचपाचे मिसाचे बलिदानाचे आमी असो नियाळ करता की देव इजाया प्रवादी सांगता वच आनी लोकांक तांच्या जिवितांत करची कर्तुवां सांग. तांणी करची कर्तुवां तांकां सांग. ती तांकां उपकार नात, ती फायद्याची न्हय, ती तांकां बऱ्याक न्हय. म्हज्या बेसांव तांकां मेळना, म्हजी कुरपा तांकां मेळना. आसा तशें सांग. तांची पातकां तांकां सांग. तांणी करचें वायट तांकां सांग. तांणी करचें खोटेपण तांकां सांग. आनी अशें ते आयकून मेसरशी पाठ्यो दीत. आनी कितें सांग? लोकांचे गुन्यांव तांकां सांग. ती चूक वाट धरून आसात, वाटेतून सारक्या वाटेतून पयस गेला तांकां सांग. सतान नितीन तांकां सारकें कर. प्रामाणीकपणान जिवीत ते आपणावन दीत. म्हजे सरशी पाठ्यो दीत. ती चिंतात आमी करचें सगळें सारकें, आमी म्हणचें सगळें सारकें. आमचें जिवीत देव आमकां आयकता, देव आमकां जाय जाल्यार दिता, देव आमकां जाय जाल्यार सर करता. पूण तांचो गुन्यांव तांकां तूं सांग. ते म्हणटात देवाचे कायदे पाळटात पूण निजाकी ते पाळिनात. तांकां सांग, तांकां सांग ते देवाचे कायदे पाळटात म्हणून ते पाळिनात. हेरांक अन्याय करतात, हेरांक दुखयतात, हेरांक खोटें करतात, हेरांक वायट वाटेक व्हरतात आनी अशें ती देवाचें उतर पाळटात म्हणून ती चिंतात. हेरांक बरें केल्यार तांकां मोसोर जाता. बरें करतल्यार ती जावन बरें करनात आनी हेरांक बरें करूंक दिनात. तांकां मोसोर जाता. मोसरान ती भरल्यात. तांचो गुन्यांव तांकां सांग. तांचेर एकामेकाचेर ती रागार आसात. मोसरान भरलात, क्रोधान भरलात, खोटेपण तांच्या काळजांत आसा. तांचो गुन्यांव तांकां सांग. हेरांक वायट करची, खोटेपण करची इच तांच्या आलोचने शिवाय हेरांक बरें करचें म्हूण तांच्या मनांत ना. तांचो अपराध तांकां तूं सांग. तांकां कळय, तांच्या मनांत घाल आनी परतून परतून बोब मारून तांकां सांग. आनी अशें केल्ल्या वेळार ती घडये म्हजे उतर आयकतीत आनी पाटी येतीत. उपाद्री करचे हेरांक, हेरांक उपाद्री करचे इंच ताची चिंत ना. देखून ताणें हेरांक उपाद्री करचें नाका. ती म्हजी तांचो मोग करता, तांचें ती पळोवंक हाडून घेवन दीत. ती म्हणटात भायल्यान दाखोवन आमी सगळें सारकें करता, आमी सगळें सारके रितीन आसा, देव आमचो मोग करता, देव आमचो मोगाळ, सगळें बरें म्हणटात पूण तांची काळजां मना पयस आसात. आनी जरी तर भुकेल्याक जेवंक दिनात, वस्तू नातल्याक न्हेसोवंक दिनात, घर नातल्याक आसरो दिनात आनी अशें ती करता जाल्यार तांचो उपास म्हाका मानवना. तांचो उपास तांकां मानवना. जर तर तांकांच बरें केल्ल्याक सैऱ्या दैऱ्या मदें आपयतात, सैऱ्या मदें जेवण खाण अशें बरें वायट कर. असलें बरें जिवीत जेवन ह्या जिवितांत देवा आमच्या कुमकेक आमकां आदार दी. आमी मागलें सर आमकां दी आनी आमी तुजी भुरगीं, तूं आमचो बाप म्हणून म्हाका तुजे मुखार येवन फटी मारतात. हांवें सांगलें जिवीत ना. तांकां सांग, तांचो गुन्यांव तांकां उचारून सांग आनी ती आयकून दीत. अशें म्हणटा सर्गीचो बाप इजाया प्रवादी मुखांतर मनशा कुळाक. म्हाका न्हू खरेंच म्हणजे काळान आसता आसतना दान धर्म आमी करूंक आसा, भुकेल्यांक जेवंक दिवंक आसा, तानेल्ल्यांक गरदारांतल्यांक आदार दिवंक आसा आनी समयसा कुमक करूंक आसा. नाजाल्यार दुयेंचो उपास
बेस्टोस म्हणून देव आमकां इजाय प्रवादीच्या 58 अध्यायांत 1 ते 9 वळी म्हणसर आमकां सांगता. ते बरेंकन आमी समजून काण घेवया. ते बरेंकन आमी समजून काण घेवया. हेरांक कुमो करचे बदलाक आमकां कुमो करूं जायना. हेरांनी कुमो केल्ल्या वेळार आमी मोसोर पावचें, वायट चिंतचें, खंडीत जावनी, देवाक तें बरें लागना. आनी असलें मनान दवरून आमी उपास केलो जाल्यार देव आशिर्वाद घालना. पूण जी कोण भुकेल्यांक जेवंक दितात, तानेलांक पियोंक दितात, प्रत्येक जावन तानेल म्हणून सांगल्यार देवाची उतरां ताणयतात, तांकां देवाची उतर दितात आनी खरें जेवण, आत्मीक जेवण तांकां दितात. देवाच्या उतरान तांकां बुजयतात, देवाच्या उतरान तांकां ल्हान व्हड करूंक, ताजें जिवीत जियोंक आनी सांगात आपलें जिवीत जियोवन हेरांक कुमो करतात आनी सांगात गरदारांतल्यांक एक आसरो दितात. तांचो उपास देवाक मानता म्हणून आज इजाया प्रवादी मुखांतर देव आमच्या लागीं उलयता. बरो संदेश न्ही गी. हो संदेश आमी कशें काण घेवन आसा. पयलो भाग, खोटें करन देव म्हजो मोग करता म्हणटा हांव. देव आसा, देव म्हाका सांबाळटा म्हणटा हांव. आनी ह्या कुशीन बरें करन देव आसा म्हज्या कुशीन, देव म्हाका राखता, सांबाळटा, देवच म्हजो सर्वस्व म्हणटा हांव. खंयचें सारकें आमी जावंक बरो, कितें केल्यार आमी चलता. पूण देव म्हणटा अशें खोटें केल्ल्याचें उपास म्हाका नाका. बरें केल्ल्याचें उपास केल्यार ताची वाट चलोवन, ताची वाट धरून हांव वयतलों आनी ताका जिवीत दितलों. ताका हांव जिवीत दितलों आनी जिवीत दिल्ल्या वरवीं थंयसर ताका हांवच सर्वस्व जावंक पावतलों आनी ताका हांव विसरचो ना. हांव ताचो देव जातलों आनी तो म्हजी परजा जावंक पावतलो. तर म्हाका न्हू इजाया प्रवादाचें अपुर्बायेचें वाचपां. आमकां सांग विचारया आयच्या तिसऱ्या दिसाच्या नियाळांत कशें आसा म्हजें जिवीत. निजा की हांव एक हेरांक कुमो करचो, क्रिस्ताच्या आज्ञा प्रमाणे, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवचो की, और म्हज्या सैरंदारा मध्ये, म्हज्या इश्टां मध्ये म्हजो वेळ खर्चून हांव सगळो बरो मनीस म्हणून हांवें चिंतचें की. खंडीत जावनी. हांवें म्हजें चिंतलें जाल्यार देव म्हजें चिंतिना, पूण हांवें हेरां चिंतलें जाल्यार देव म्हजें चिंतता. देखून एक फावटी एक घडीत घडलें. एका काजार जोड्याक भुरगें जालें जातलें. ताणें म्हाका सांगलें ती पोट्टा गेली, कित्याक आमकां भुरगें जालें, देव आमची मागणी आयकना म्हणून. आनी थंयसर एका कावन्सिलिंगांत ताणें सांगलें तूं कितें गी, म्हाका दिसता सोरो आयकून आसाय, तूं सोरो आयकताय. ताणें सांगलें पळय हांव सोरो आयकतां, सुमार वर्सां सोरो आयकून आसा. तो म्हणटा सोऱ्याच्या आंगडीची शटर बंद कर, सोरो परत भायर उडय, खाली कर तुजें तें आनी कोणाक तरी दी, तुका भुरगें जाणें फावो जातलें. तो आयलो, ताणें सांगल्यार ब्रिस केलें आनी आनीक वर्सां ताका भुरग्याचें देणें फावो जालें. मोगाचें न्हू, केदळ आमी देवाची आज्ञा, देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवन आसा, मागल्लें आमकां त्याच घडये मेळटा. पूण केदळ आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे देव म्हजो मोग करता, देव बरो आसा, देवाचो मोगाचो म्हूण चिंता, हांवें केलें परत देवाक मानता म्हूण चिंता, देवाक निजाकी मानता गी म्हणलें इजाया प्रवादी आज आमकां उडास करता, देवाचें उतर आमकां जागयता. देखून आमी केल्लें परत देवाक मानता म्हूण चिंतलें जाल्यार आमचो उपास बेस्टच. पूण जें देव म्हाका सांगता तें हांव करता जाल्यार, म्हज्या जिणये वरवीं, म्हज्या उपासा वरवीं हेरांक बरेपणां करता जाल्यार खंडीत जावनी देव हांवें मागच्या आदी म्हाका दितलो आनी म्हाका आशिर्वादीत आनी कृपेन तो भरतलो. देखून आयच्या दिसा आमची मागणी जावन इतलेंच की हांवें देवाच्या उतरा बरी म्हजी जिणी सारी जाय, हेरांक बरें म्हण करी जाय, न्याय करी जाय, हेरांनी वयर सरता आसतना ताका हांवें आनीक वयर काडूंक प्रयत्न करी जाय. देवाच्या सांगाताक जिवन मागण्यांत, उपासांत, प्रार्थना करता आसतना म्हजी जिणीच उपास जाय जाय, म्हजी जिणीच मागणें जाय जाय, म्हजी जिणीच देवाचें उतर जाय जाय, म्हज्या जिवितांत देव आसत जाय. पूण जरी तर देव आसा जाल्यार देव कोणाक खोटें करना, बरें करता. बरेपण मयत हांव हांवें हेरांक म्हज्या जिणेंत दिलें जाल्यार थंयसर म्हाका देवाचें आशिर्वाद आसा. ना जाल्यार देवूच म्हणटा एक उपास केलो जाल्यार खंडीत जावनी बेसांव पडचें ना. असलो उपादेस म्हाका मानचो ना. सबारण आमी कश्टांत आसां, पिडेंत आसां, दुखांत आसां, बेजारांत आसां, हेंचें कारण आज आमकां आमच्या जिणेची जाप इजाया प्रवादी मुखांतर मेळ्ळा. खरेंच म्हाज्या काळार आमी आसां,
कान आमचे उगडया, दोळे आमचे उक्ते दवरया आनी देवाचें उतर बरें करून आयकवया, मनदट करया, काळजा भितर आमी व्हरया आनी थंयसर आमकां देव उलयता आसतना विचारया, न्याय नीत हांव करता गी, हेरांचो मोग म्हज्या काळजांत आसून तो हांव उसारता गी, म्हाकाच ना म्हूण स्वार्थी जाता गी. हे सगळे सवाल विचार खंडीत जावनी देवाच्या मोगाची जावंक देव आमचेर उलयता. देवा कितें मानता तें ताणें सांगलां, ताका मानता तेंच केल्यार आमी ताची भुरगीं आनी बेश्टें जर तर संवसारांत आमी सगळें नांव जोडलें, आमी हुशार जाल्या आनी आमकां जर आमी केलें देवा देव म्हळें देवाक उपास नाका, देवाक तें मानवना, बदलाक आमीच फोंडांत पडटल्या. देखून आज देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी हेरांक बरें करूंक, हेरांक संतोश दिवंक, हेरांक आनंद दिवंक, भावार्थान जिवंक, भावार्थ बरगड करूंक आमी प्रयत्न करया. ना जाल्यार आमकां देवाचें बेसांव आमकां चुकतेलें आनी देवाचें बेसांव जाय जाल्यार देवान सांगिल्लें आमी करीक जाय, देव भरपूर आमकां दिता. तर तिसऱ्या दिसा हो नियाळ करता आसतना सबस्क्रायब करात आनी हर एका दिसा हो नियाळ तुमच्या युट्यूबार पडटलो आनी तुमकां समेस्तांक बेसांवां बरेंपण लाभतलें. तर सर्वप्रथम देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.